हय हय सॉल्ट आता उदक पडला सर पण आम्ही 40 फार्मरांबरोबर मिटिंग घेतली चार पदार्थ जे आसा ती सपोर्ट करप दुसरी जी त्यांचा प्रॉब्लेम जी लॉस आनी शेवटी बाकीचे कितें करता तांची डिमांड कितें एक्झॅक्टली कितें करपाक कितें डिमांड सॉल्ट पॅन सर्वायव दवरपाक सॉल्ट पॅन अशें आमकां नीट पळोवपाक आवड काडपाक आवड काडून रिलीज करता हय आनी दुसरें कितें आमकां रस्ते जाय दुसरें म्हणजे आमकां रस्ते म्हण रस्ते खंय करपाक जाय मातयेचे रस्ते ना हे आमचे आगोर आहाय न्हू हे सायडीन सगळे हे आगोर सारको रस्तो हे सायडीन आगोर हे सायडीन हें दिसता तेन्ना सारके रस्ते करूंक जाय आनी तूं सागराचेर रस्ते म्हणजे आग्राच्या मदीं बांद आहाय बांदाचेर रस्ते करूं जाल्यार आमकां सगळे रस्ते पावताय बट हे रस्ते जे आहा पळय न्ही रे हे रस्ते करपाक सगळे शेतकार आमकां एनर्जी दितले एनर्जी घेवचे पडटले आणि रस्ते मातयेचे आसात all these things were looked after by the Comunidad and the Comunidad maintained the water outlet, the barn and everything. So now the Comunidad is there and they have no resources anything of their own. पण कोमदाची कमिटी नाही Committee they have no finances because nobody is paying them any kind of this payment. So Comunidad has no finances even to pay the zone of the Gaonkar. So they are not able to do this. So previously the government helped them to build those barns and all. And the government म्हणजे कोमदाची एनओसी पहिली घेतली सर आनी आमचे फोळ्यो पळय आहाय न्हू उदकाचे हे सगळे पुरवलाय पयलीं इतले फोल जाले आमकां चलोन हें जायना आतां उदक हाडून वता आनी सगळें ब्लॉक जावन उरता आमचें नाल्यार आमचे पयलें उदक कितें उरना जालें डायरेक्ट दर्याक वयताली इतली आतां पुरवलाय खंय आमचे आनी आमी सराक दाखयलें सरांनी दाखयलें सगळे झाडांनी हें जालां पुरवलें जातीवर आम्ही सर्टिफाय करतो सध्या जे पळय बेजीक एनालिसीस आयला ते सगळे सॉल्ट आमी धाडलेले गुजरात तेंचे फीट फॉर कन्जम्पशन फीट फॉर कन्जम्पशन मेळ्ळो सर ते होई वयर येयल्याय उदक आग्रान येता रिवायव करपाक टोटल आमकां हे तुजो एक रिपोर्ट रेडी करचो पडटलो आनी तुजो एस्टिमेट रेडी करचो पडटलो सर हिंगा मरे 40+ सॉल्ट पॅन आहे दाखयला आगोर वाडा हिंगा चड आगोर आहे आता कितले किलोमीटर आसतले कितले किलोमीटर आसतले साधारण सर किलोमीटर म्हणजे पेक्षा 50 सॉल्ट पॅन पण ऑन एन एवरेज एक्सेस सॉल्ट पॅन ज्यादा वाढलो निदान 4 एकर आहा मिनिमम 1 एकर आसात तांचे पूण एवरेज 4 एकर इवन स्टोरेज करपाक थोडे कितें आसा ना गार्बेज डंप करता ड्रम करता तांकां मागीर दिते घाण पडले सर तो अंकलाच हांवें अंकलान गार्बेज कोण हाडून गार्बेज व्हिडिओ पहा सर कंप्लेन जाल्ले ना बरें पोलिशन केलें मातशें ती घालपाला कितें घालपाला बारीक आमचे भाटे खबर ऑलरेडी एस्टिमेटेड कोणे खबर करून 40 वर्सांची हाटी लागलेली आणि सगळे हांव विश्वास आहा न्हू हांव विश्वास आहा म्हणून आमी कित्याक विरेश आमचो फुडें काम सांगता
हे कोणी त्यांनी केलं त्याला सगळी सर ही घाण सोडली मीठ आजार असतात न्हू सॉल्ट पॅन लास्ट टाइम ड्रग्स बीन येता हायवेचेर पास सगळे सॉल्ट पॅन पिड्या जावपाना फ्युचराक कायमचे मिठात आणि गाडीच सगळी घाण वास येता पण त्रास येता आता गेल्या दिसताना वास करता आणि उलट किती आपणाचे कोणाच्या नाडून गाडी येंगा तिंगा पार्क करता पुलार येता वास मारता गाडी यांचं So basically, the salt that is produced here has to have proper take up a respect around the services. But there is no kind of wherein the salt can be packaged and sold. That would be a income risk there. शिडगावकर परेश हांगासरल्यान ऑलरेडी परचेस करतात परेश प्रेरणासाठी असं तू सगळे सॉल्ट विकत घेता सगळ्यांचे ना थोडे हिंगा घेता थोडे आगरवाड्याचे घेता नागालँड सगळे आम्ही ते प्रोसेस करतात सो किती झालं त्यांचे विषय हा आता किती थोडे कडेन क्लिनिंगाचे प्रॉब्लेम येतात तो कचरो भितर येतात सो सायन्टिफिकली दे आर डुईंग गुड म्हणजे ऍक्च्युली कितें आहा इट मे बी यूज फॉर कॉस्मेटिक्स ऑल्सो इट मे बी यूज फॉर फूड ऑल्सो पण आमच्याकडे प्रॉपर फॅसिलिटी ना विच कॅन बी पॅक्ड अँड प्रॉपर कसाय घेऊन ताका हे करतात सो ती तांकां म्हाजे वचून ती आमी प्रिपेर करू शकतात दोन गजाली पयली करूया तुका सांगता एक WRDच्या मार्फत जे तुमचे मानस आणि बाकीचे कितें ऑक्टोबरांतल्यान काम सुरवात कर आता सगळं एस्टिमेट कर सगळें रेडी कर आणि बाकी हे जे ते म्हणटा पळय न्ही तांचे ते क्लीन अप करून दिवपाक जाय तो दुसरो एस्टिमेट कर आणि दोन्ही क्लियर कर आता काय काम करूंक आपल्याक काय ऑक्टोबरान काम सुरू करपाचें बरोबर मरे आणि सर ते मानशेर माडी पंचायतीकडे उदोवपाले हारे आमची गांव पंचायत ते मानस हे करता तुम्ही एक्चुअली आता कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट फूड घालता काम करून करपा जाय पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी रावन आमी आणि एक सर लास्ट शेतकार कमिटी पळय तो कॅरू कोण ना पंचायती सांगली तुम्ही पण नोटीस धाडाय म्हणून काम केली इलेक्शन चालू फुड्या रावन काम कोण नाही क्लस्टर शेतकार कमिटी आहे ते सॉल्ट क्लस्टर वाल्यांचा वेगळो क्लस्टर करपाक सेपरेट तांकां पॉलिसी सेपरेट आसपाक जाय एवरी टायम कितें जाता इवन द कोमुनातीची एनओसी वन टाइम घेता ताका कोमुनातीची एनओसी दी कारण ते कोमुनाती कांयच काम करचे ना आता मागीर परत तांकां रावन सर आणि एक शेतकार कमिटी मातशी एक्शन घेवपाक जाय There शेतकार is no कमिटी कितें income. कोण Nobody is paying any kind आमकां of करचें tied पडटा to the comunidad. So why will comunidad? काय अफोर्डेबल जायना ते अफोर्डेबल जायना तेच सांगता Because what has happened? Tenka पहिले हाडलेले in order to remove salt. But then they sublet it to the others. Now the others have become like bosses here from Karwar and all where come. ते आता तेंकोडे डील करता वो तुमकां वो आमकां वयल्यान 50,000 एडवान्स कोण मागताय ग्राउंड मेव नाही ते बरं कोण मागताय आमच्या गावच्याकडे नाही ना ते काम करता त्या इकडे नाही ना पुढे शिकवा लागला आता एक त्याचो मिठाकार आहा पळय न्ही कितें इन्कम जाता तरी इन्कम म्हणून कितें जाता ते मीठ पिकता तशें इन्कम पावस पड जाले पावस पड अंदाज म्हण तुका काडून ते 60,000 तुम्ही काडटा ते पयलीं कितें जातालें 60,000 पेमेंट करताले आतां ते वदान जाला समज 50,000 केल्यार वत ते घेवन गेले पावस आणि भाडकाराक पे आम करपाचें डिपेंड ऑन एरिया बाळगारांचे एरिया सगळीच ना व्हडली तर प्रॉपर्टी आहा ना सॉल्ट पेन तेका 1 लाख सुट्टा पूण तोय वता ते करता डिपेंड ऑन एरिया आगराचे काम आसता आनी कितें आसता काम ते मातशें आमी आमकां करून पडटा हें उदक बंद कर वयर पंचायती तुम्ही सगळ्या अशें मिस्टर सीएम तुमचे विजीट जाले हांगासर आनी तुमी आयकून घेतलें तर आतां कितें सोल्युशन कितें येयलां हेजें हांवें एसेंब्लीन आमदार बाब गिरीश बोरकर हाणें सॉल्ट पॅन मिठागाराचो विशय काडिल्लो आनी ताच्या सांत अंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागारां आसा
ऑन एन एव्हरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा. ती रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तांचे आयकून घेतलां. तांच्या खातीर मेनली जे मानस बांदप आनी मिठागर निवळ करप. मानस बांदचें काम हे आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातले. मिठागर परत एकदा तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक जे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला. जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्याय खातीर तेणी आपयला ताका, जेणे करून ताजें मीठ हें सगळं टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडलां. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज, फॉर द कन्जम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतां पर्यंत ते सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा आमी. एकदा सगळे रिपोर्ट रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमची जी पॉलिसी आसा तितूंतल्यान फायनलायज करतले. बट इट इज एन मिठागार गोंयांतले युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. इट इज एन बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमीस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हाजें हांव आश्वासन दिता. कारण तेणी मुद्दामून आमदार गिरीश कोरकारान हो विशय रेज केल्लो आनी ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा पळय कार्यरत आसा. सर आनीक एक इशू येयलो म्हणटा पळय तो भुरगे न्यू जनरेशन ते म्हणटा हितून वचना ह्या वेवसायान वयतेच ना जाल्यार मिठागाराक कशें ट्रेडिशनल आयज तुमी हो विधानसभेन इशू रेज केलेलो ना. आयज सीएमान येवन हिंगासर तेंचे आयकून गेलेले आहा. तर कितल्या पासून हें जातलें? आम्ही गेले ते विधानसभेन एक रेझोल्युशन घातलेलें आनी ते रेझोल्युशन म्हणजे सॉल्ट पेन्साचेर आनी आमचे तुम्ही पळयता आसतले सॉल्ट पेन्स जे ओनर आसा ते हांगा सगळे फार्मर्स एकटे जाल्ले. मेन म्हटल्यार जो प्रश्न तेंच्यांनी मांडलेलो की आमकां सॉल्ट पेन्स जे आमी करता एक प्रायवेट जाल्लो आसा आनी आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मातूय सपोर्ट ना. जावं तेंचे बांद बांदपाक, जावं तेंची मानस बांदपाक, जावं तेंची खंयो उसपोवपाक, जावं तांकां सबसिडायज कितें तरी दिवपाक लागून कित्याक लेबराची कॉस्ट आसा. मॅकनायज फार्मिंग म्हटल्यार मॅकनायजेशन करपाक लागून अशें कांयच तांकां सपोर्ट जो आसा तो सरकारा कडल्यान ना. आनी इतलीं वर्सां म्हटल्यार जेन्ना आमी स्वतंत्र जाले इतलीं वर्सां कितलेशे सरकार येवन गेले पण तांकां एक सायडीक मारून उडयल्ले भशेन एक हें केल्लो. कित्याक इंडस्ट्रीच्या अंडर तांकां घालून उडयले आनी इंडस्ट्री तेजेर लक्षूय दिना. सो ताका लागून आमी जें रेझोल्युशन घातलेलें ते रेझोल्युशनाचे हितून आमी सगळे हे प्रश्न जितले आसा जे आमच्या सी सॉल्ट फार्मर्सांनी आमकां मांडलेले तेच प्रश्न आमी असेंब्लीन मांडले. आनी त्या प्रश्नाची जी जाप आसा म्हटल्यार तें रेझोल्युशन आमकां एक आश्वासन जे चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंता कडल्यान गावलें की आमी हेच्या बाबतींत चिंततले आनी ती पॉलिसी कितें तरी पॉलिसी स्ट्रक्चर जो आसा तो इम्प्लिमेंट करतले. आनी त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी जो आमी आनी दुसरें सांगलें तेंच्यांनी सायट विजीट करतले येवन पळयतले की एक्झॅक्टली कितें आसा तें. सो त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी येवन सायट विजीट केल्ली आसा अलॉंग वीथ आमचो एग्रीकल्चर डायरेक्टर, आमचो बायोडायवर्सिटीचो डायरेक्टर आनी WRDचो डायरेक्टर आसा. सगळ्यांक घेवन आयज सायटीन इन्स्पेक्शन केलें. सॉल्ट फार्मर्स आमचे पंच मेंबर्स बायोडायवर्सिटीची लोकल भाटयेची बायोडायवर्सिटी आसा तांकां सगळ्यांक घेतले आनी वांगडा ही सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी पळयलें म्हटल्यार एक्झॅक्टली फार्मर्सांची रियलिटी म्हटल्यार कितें इश्यूज आसा आनी तेंच्यांनी अंडरस्टँड जावन एक आश्वासन दिलां की हें काम आपूण करून घेतलो आनी पॉलिसी स्ट्रक्चर जो जाय खूब गरजेचो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करतलो. सो आमी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्सान आमी या आतां तेणें सांगलें की ऑक्टोबर पर्यंत हेची फायनलायझेशन जातलें आनी फायनल म्हणजे सबसिडायज म्हटल्यार कितें तरी सबसिडी जाय ती सबसिडी ऑक्टोबर पर्यंत फायनलायज करतले आनी ती आउट करतले. तो तेणी प्रॉब्लेम सांगले खास करून बांद हें करपाचें आनी खोलावन हें करपाचें सगळें ते फूल सांगले. कचऱ्याचो इशू सांगलो. तेजे बाबतींत तुमचें हें कितें आहा? पळय बांदांची जी आसा दुरुस्ती खूब गरजेची आसा. कितें जाता एवरी टायम जे सॉल्ट फार्मर्स आसा ओनर्स आसा तांकां बांद बांदचे पडटा, रिनोवेट करचें पडटा. कितें मोडलें नाल्यार आपणाची JCB घालून जावं लेबर घालून तें काम करचें पडटा आनी ताका बोल्सांचे पयशे मोडचे पडटा. तुमी चिंता की एक तें काम केलें समज 1 लाखाचें काम केलें नाल्यार तांकां फाल्यां बेनिफीट कितलो आसता 20,000 येतलो. सो अशें जे लुकसाण आसा म्हणजे लॉसान वयता. सो ताका लागून मागीर एक एकटो करून फार्मर जे आसा ती हे फार्मिंग म्हटल्यार सॉल्ट फार्मिंग जी आसा ती बंद करता. सो ताकाच लागून तो पॉलिसी स्ट्रक्चर इम्प्लिमेंट जालो. तांकां फार्मिंगाक कितें तरी सबसिडी गावली जाल्यार तें सारकें जातलें. दुसरो प्रश्न आसलो तो गार्बेज डंपिंग. हो गार्बेज डंपिंगाचो प्रश्न जो आसा तो आमी असेंब्लीनूय मांडलेलो. जेन्ना आमकां फार्मर्सांनी सांगलें की अशें अशें आसा हांव सायटीर बसून वचोन हांगाच इंटरनल सायट आसा त्या सायटीचेर इंटरनली खुबशे गार्बेज डंप करताले आनी जो पोल्युशन जो आसा तें मोठ्या प्रमाणांत जातालें. आमी जो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तांकांय सांगलें. तेंच्यांनी येवन केलें आनी पुलिसेन कंप्लेनी दिवपाक लागले. पण तरी पूण कंप्लेन पासून केल्यार म्हटल्यार अशी हें करून दाखोवंक सोदता की तरी पूण आमकां कोण काय म्हटल्यार जे फार्मर्स आमकां ते सांगता की ते म्हणटा की कोणूय आमकां कांय करूंक शकना. आतां तेंच तेंच्यांनी सीएमाक सांगलें. सीएमान सांगलां की आपूण इनिशिएट करता. आतां आमकां पळोवपाक जाय की कितलें इनिशिएट जाता. कित्याक आमकां मेन म्हटल्यार जाय की ही ट्रेडिशनल फार्मिंग जी आसा ती सर्वायव दवरपाक आनी फुडें
फुडली जनरेशनाक ही फार्मिंग व्हरपाक लागून. तुम्ही आयज सीएम येयलो हांगासर आनी तुमी प्रश्न मांडले तेच्या बाबतींत कितें आहा? आतां पळोवचें पडटलें शेमान करूंक जाय न्हू तेणें जर केलें जाल्यार आमकां भाटेकारां सगळ्यांक बरें पडटलें कित्याक आमचे फोवय सगळे पुरवलाय आनी फोवयांचेर सगळे आहा त्यो फोवय काडून आमी सगळे सेफ जाली उदक आमचें उरता सगळे आडोन उरता ते कितें फोवय पुरवलेले आदी सगळे काडटाले आदी कितें कंप्लेनात काडटाली आदी आतां कंप्लेनात गोड जायना काडपाक पूण आतां गोवोरमेंटान काडून दी जाल्यार आमकां हॅप्पी कित्याक आमच्या आगरूय सेफ जाताले आनी आमच्या आगराचें थोडे बांदूय गोड जाताले ते काडूं जाल्यार. कित्याक लागून बंद जालें ते कोंबिदाचे? कंप्लेन तुका ते कोण ते आतां पयशे ते कोण पयलो पयसो येतालो आतां ते कोण पयसो येयना कंप्लेन ते कोण कांय ना इन्कम ना ते कोण ते देखून ते करूंक शकनाय ते आतां तेणी NSC दिवची दिल्यार दी जाल्यार बरी गोवोरमेंटाक ते फोय काडपाक आनी कितें करूं तेणी NSC जाल्यार आमकां फायदो नाल्यार ते तश्यो उरतल्यो गोवोरमेंटूय कांय करूंक शकपाना ते NSC दिनाय जाल्यार. दुसरो तुमी म्हणल्यार मानयाचो कितें इशू? मान्याचे इशू म्हणजे कितें आतां मानाय पयले आतां आमी ओन आगोर काडटाले न्हू आतां आमचे कडेन जायना आगोर एकल्या कडेन आगोराचें काम करूंक जायना. मानाय आतां कितें जालां मानाय एडवान्स 1,50,000 मागताय आनी ते तो दिले 1 लाख दिलो मान्या आनी ते येयना जाल्यार 1 लाख गेलो त्या कोटे आनी खंय करूं जायना फारीकूय करूं जायना ते सोदी जाल्यार आनी 50,000 डिस्प्ले जातलो आमकां येवंक वचपाक थिंग सोदपाक तेका लागून ते जायते 10 हांगावर सुमार पाड आहाय आतां मानाय मेवनाय म्हणून आनी आतां पयलीं भाशेन मानाय येयनाय आतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.